मोगाच्या स्टांदू आमी साडेकाराच्या चवथ्या आयतारांत भितर सरल्यांत आनी आयताराक आमकां विशय आसा ही नवी शिकवण अधिकारान दिलेली आनी ह्याच विशयाचेर आयच्या दिसाक लोक शिकताना आमची पयलें वाचप आमकां कळीत कोत्तात तें म्हणल्यार देव आमकां दर एकल्याक संदेश दिता आनी पूण आमी भियेन हो जायते फावटी संदेश मानून घेवंक सोदिनात देखूनच मोदेस प्रवाद्या वरवीं आमकां एक नवो प्रवादी दितलो हें आयच्या दिसाक पयल्या वाचपान बसयलेलें आमकां आयकूंक मेवता। आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां जाल्यार आमकां कळीत जाता कोणपरी जेजून मेळे ओतमे काडलेले आनी तांकां पेकोवणी दिलेली हें आमकां आयकूंक मेवता। म्हणटच देवाचें उतर आयकून तेंच उतर जिवंक आमकां आयचें शुभ वर्तमान दर एकल्याक कळीत कोत्ता। म्हणटच ह्याच विशयाचेर ल्हानशी लोक शिकताना ल्हानशी घडणी एका दादल्याच्या जिवितान जालेली तुमचे सवें सांगूंक सोदतां। एक फावटी असलेच बोटीचेर एकलो आपली बोट चलयतना एक व्हड गिन्यांनी आपलो प्रवेश करूंक आयलो आनी असलेच प्रवेश करतना दर्यांत तो भोंवडी मारतना तो बोट जे चलयता ताका म्हणूंक लागलो जाणा तूं म्हाका खूब गिन्यान आसा म्हाका दिसना तूं बोट चलयता म्हणटच तुका म्हज्या भाशेन गिन्यान आसा म्हणून आनी ताणें म्हणलें हांव खूब शिकलां देखूनच म्हाका खूब जाणवाय आनी गिन्यान आसा आनी बोट चलयता लागीं ताणें म्हणलें म्हजे लागीं कांयच गिन्यान ना पूण म्हजी बोट चलयतना हांव दोनूच वस्तू जाणा एक म्हणल्यार असल्या उदकांक पोवूंक हांव जाणा आनी दुसरें म्हणल्यार म्हज्या बोट चलयतना हांव देवाचेर बावाट धरूंक जाणा। ताणें ताका म्हणलें तूं फकत ह्याच देवाचेर बावाट धरता आनी फकत असल्या उदकांत पोवूंक जाणा म्हणटच तुजें अर्दें जिवीत काबार म्हणटच तुजे लागीं फकत अर्दें जिवीत आसा आनी हो मनीस जो बोट चलयतालो ताणें कांयच म्हणूंक ना अगोच रावलो आनी थोड्याच वेळान जेन्ना दर्यांत भितर सरलेले तेन्ना एका मोडाक ते सांपडले आनी जेन्ना मोड जालेलें तेन्ना गिन्यान आसलेलो मनीस बोवाळ करूंक लागलो आनी मागूंक लागलो बोट चलयता लागीं आपणाक साल्वार कर आनी तेन्नाच ह्या मोडान जेन्ना तो दर्यांत पडलेलो तेन्ना ताजे लागीं पोवंक जायना जालें आनी ह्या संवसारान तो अंतरलो आनी तेन्नाच बोट चलयतालो मनशान देवाचेर बावाट धरतना म्हणलें ताणें म्हाका म्हणलेलें म्हजें अर्दें जिवीत काबार जालां पूण आज पोवंक जाणा देवाचेर बावाट धरून म्हजें आख्खें जिवीत हांव जियेतां पूण ताजें आख्खें जिवीत काबार जालां। म्हज्या भाव भयणीनो आज पयली वस्त ज्या शुभ वर्तमानान वो आमकां पयल्या वाचपान आमकां कळीत जाल्लें आसा तें म्हणल्यार देवाचें उतर आमच्या दारार वो आमच्या काळजार दर दिसाक दर घडयेक आमकां मारता पूण जायते फावटी आमची गत जाल्ली आसा आमी घडये आमचें जिवीत बदलूंक पडटा म्हणून आमी भियेवून घडये देवाचो संदेश जायते फावटी मानून घेवंक सोदिनात आमी घडये आमचें जिवीत मेडें आसा पूण जेन्ना आमी जेजूक देवाक भेट कोत्तात तेन्ना आमी ताजेशी वचूंक सोदिनात कित्याक आमचें मेडेपण आमी साफ करून बरें जिवीत जिवंक आमकां पडटलें असलें आव्हान आमकां दिलां देखूनच जायते फावटी भाव भयणीनो देवाच्या उतराक आमी पाडो दिवंक सोदिनात संवसार दाखयतना तसली वाट धरून संवसाराचें आयकून आमचें जिवीत जायते फावटी आमी जियेतात ही जावन आसा पयली वस्त ह्या आयताराक आमकां कळीत जाता देखूनच आमकां म्हणलेलें आसा नवी शिकवण आमकां दिलेली आसा तिवूय जाल्यार आमकां अधिकारान दिलेली आसा आमी ती मानून घेतल्या वो ना हो पयलो विचार आमचे लागीं आमी करुया। आयच्या दिसाक दुसरी वस्त ती म्हणल्यार आयच्या दिसाक जे घडणेंत आयकलां ते प्रमाणें इतलें गिन्यान आसुनूच ह्या शाण्या मनशान केन्नाच देवाचेर बावाट धरूंक ना न्हय म्हूण आपलें जें सांगता तेच जाणवायेचेर तो घडये अधिकार घेवन तो जिवंक सोदतालो पूण आयच्या दिसाक दुसरी वस्त भाव भयणीनो आमच्या नियालान आमकां फावो जाता आमकां घडये संवसार जायती जाणवाय आमकां दिता पूण ही जाणवाय जेन्ना आमच्या आकांताच्या वेळार आमकां पावतलो जाल्यार फकत आमचेर देवान दवरलो देवाचेर दवरतात तोच बावाट घेवन आमी जिवंक शकतात जाल्यार आयच्या दिसाक दुसरी वस्त
हें सगळें आमचें गिन्यान आमची संवसारीक जाणवाय आसा ती आमकां केन्नाच साल्वार करूंक शकची ना. जेन्ना आमी देवाचेर बावाट दवरतात तेन्नाच खरें साल्वासांव आमकां फावो जाता. म्हणटच आयच्या दिसा 2 वस्तूंचेर आमी लक्ष घालुया. पयली वस्त म्हणल्यार आमकां ही नवी शिकवण दिलेली आसा ती दर दिसाक मिसाच्या भेटेन आमच्या प्रवचनान आमकां फावो जाता ती आमी मानून घेतल्या काय. दुसरी वस्त ती म्हणल्यार आमी खूद आमचेच जाणवायेन गिन्यानान आमचें जिवीत जिवंक सोदतात काय, देवाच्या उतराचेर सत मानूंक आमी फाटीं रावल्यांत काय. ह्यो 2 वस्तू आमी करूंक ना जाल्यार आयच्या दिसाक ही नवी शिकवण आमच्या गिन्यानान आनी आमच्या काळजांत आमी घालुया आनी ही नवी शिकवण उदिकारान दिलेली ह्या आयताराक आमच्या जिवितान मानून घेवन हे शिकवणे प्रमाणे आमचें जिवीत करूंक आमकां धीर आनी बोल फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया.